पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. ओम नमः शिवाय। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। श्रावण महिनो शिवभक्तां खातीर जणू पर्वणीच। ह्या म्हयन्यान पूजा, उपवास, साधना तशेंच सुंदर सैमान नटिल्लो निसर्ग, शांत अशा वातावरणान आज आमी आयला श्रावण स्पेशल एपिसोड घेवपाक मोल्या गुया ह्या गांवांत। आनी आजच्या भागान खूब मजा येवपाची आसा, कित्याक साधना, पूजा आनी ताच्या बरोबरूच उत्साहाचो हो संगम तुमकां ह्या भागान अनुभवपाक मेळटलो। चला तर खेळुया आजचो भाग। चला तर नमस्कार। हांगा जमिल्ल्या मानेस्तांक आनी म्हाज्या भय भयणांनो, आयज तुमकां तुमच्या मुखार घेवन येता खास बायलां खातीर उमेद वाडोवपी श्रावणी स्पेशल जरा हटके ही कार्यावळ। आयज आमच्या मुखार उमेद वाडोवपाक आनी ही कार्यावळ मुखेर व्हरपाक आमकां स्पेशल हॉस्ट म्हणून आयला। तेजें नांव जावन आसा बाय सारिका शिरोडकर आनी ताजी प्रुडंट मिडिया टीम। हांव मानेस्तांक येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा। आनी कार्यावळ मुखार व्हरच्या पयलीं हांव मागता बाय उज्वला रावत हांणी सगळ्यांक फुलां भेटोवची। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। बाय प्राजक्तान आमचे सुंदर अशें हांगा स्वागत केलां आनी प्रत्येक बायलेक आज पळोवन अशें दिसता की खरें सगळे जाणां श्रावणा खातीर सारकी तयार आसात। आनी श्रावण म्हयनो म्हणलें काय ना, खुबशे उत्सव येता ह्या वेळाचेर आनी ह्याच भोवळ्यान बायलांक एक संद मेळटा नटून थटून येवपाची। आनी आमची ही कार्यावळ आसता ही बायलां खातीर खरें म्हणल्यार उत्सवूच, आनी ताका लागूनच पळोवंक शकता की आमची प्रत्येक भागांत जी बायलां येता ती खरेंच त्याच उत्साहान फुडें येतात आनी त्यांच्या ह्या उत्साहा खातीर सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो जुनी तेंच्या खातीर। श्रावण म्हयनो कितल्या जाणांक आवडटा? सगळ्यांकच आवडटा। ओके, कित्या खातीर आवडटा सांग? श्रावण म्हयन्यान खुबशे सण येता, ताका लागून आमकां बीन खंय तरी नटपाक एक चान्स मेळटा। कितले जाणां श्रावण म्हयन्यान फूल शिवराक असतात? चडशीं जाणां। कितले जाणां श्रावण म्हयनो चिकन खायनात, ताती खायनात पण श्रावण पाळटात? कितले जाणां आसा अशीं? ओके, चडशे जाणां शिवराक आसतात। आनी कित्याक लागून आवडटा श्रावण म्हयनो सांगा? श्रावण म्हयनो नवीन नवीन सण येता, नवीन नवीन कपडे घेवपाक मेळटा, कितें आसलें एका बागाक वचोंक मेळटा, प्रोग्राम सगळीं बायलां मेळटा एका मेन चतुर्थीचो हें येता। श्रावण म्हयनो हो शुद्ध मानलेलो आसा की आमचो भगवान शिव जो आसा तो पृथ्वीचेर येता की आपल्या सासऱ्यागेर वचपाक। म्हणजे जी सती आसता तेजी एक स्टोरी आसा। सती आसता तिजो पुनर्जल्म पार्वतीचो जाता, जी तपस्या करता श्रावण म्हयन्यान, आनी सो तो तिका तपस्येचो फळ दिता, तिजे विवाह करता तेज्या बरोबर। आनी श्रावण म्हयनो खूब शुद्ध मानलेलो आसता आनी खूब सण साजरे जाता ह्या म्हयन्यान। सारको रिसर्च केला, मोठ्यान ताळयो जावची। तर आजच्या भागाची आम्ही सुरुवात करूया तुमचे कडल्यान उखाणे ऐकून। सायंकाळच्या वेळी दिवा लावून नमस्कार करते देवाला, सायंकाळच्या वेळी दिवा लावून नमस्कार करते देवाला, विठ्ठलरावांचे नाव घेताना आनंद होतो मनाला। कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची भवानी, नारायणरावांचे नाव घेते मी त्यांची अर्धांगिनी। शांतादुर्गेच्या देवळात सोन्याचा कळस, प्रदीपाचे नाव घेते न करता आळस। दारातल्या तुळशी घाले चिबू चिबू पाणी, आता वसुंधरावाची राणी। शंकराच्या पिंड्यावरती बेल घालते वाकून, सिद्धनाथरावांचे नाव घेते तुमचा मान राख। गुलाबाहून सुंदर गुलाबाची पाकळी, रामरावाचे नाव घेते जरा हटके कार्यक्रमाच्या वेळी। निळ्या निळ्या आकाशात चमचमतात तारे, निळ्या निळ्या आकाशात चमचमतात तारे, नाव घेते स्नेहा लक्ष द्या सारे। नाव घ्या नाव घ्या नाव घ्या, काय घ्यायचं, नवरेबना शेवटी अवच म्हणायचं। साध्या वरण भातावर साजूक तूप घालायचं, हंसाजीरावांचं नाव घेते जरा हटके या कार्यक्रमात एंटर व्हायचं। बहिणीसारख्या नंदा, भावासारखे धीर,
रावांचे नाव घ्यायला मन झाले अधीर. हिरव्या हिरव्या रंगाची शाल पांघरून आला श्रावण महिना, हिरव्या हिरव्या रंगाची शाल पांघरून आला श्रावण महिना. कृष्णाराव माझे सौभाग्याचे खरे दागिने. हारशेच्या कुडीत भांगराची समयी यशवंताचे नाव घेऊन तानभूक निवली. लावत होते मी कुंकू त्यात पडला एक मोती, लावत होते मी कुंकू त्यात पडला एक मोती. माझे पती रमेश माझे भाग्य किती. श्रावण महिन्यात सगळीकडे सृष्टी होते हिरवी, कुष्ठारावांचे नाव घेते जरा अडके या कार्यक्रमा दिवशी. दारासमोर घालते फुलांची रांगोळी, दारासमोर घालते फुलांची रांगोळी. हरिचंद्ररावाचं नाव घेते राऊत धरून घराण्याची. शीत केले फळफळीत, शीत केले फळफळीत, बांगड्याचे केले धबधबीत, इसवणय तळो ताजो, शंकरनाथाचे नाव घेवपाक सगळ्यात लास्ट नंबर माझो. श्रावण महिन्यात सारखे लोकांक रूच हाडून सोडली नुस्त्याची आनी हेजी. सुनीता आणि समृद्धी आता आमची ह्या उखाणे राऊंडची विनर आणि तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान ही आयुर्वेदीक हेअर ऑयल. कॉंग्रॅच्युलेशन. सुंदर अशा उखाण्यांनी हांगासर आजच्या कार्यक्रमाची सुरवात जाल्या आणि फुडें तुमच्या खातीर आनीकूय खूब सरप्रायजीस आसा. कित्याक श्रावण म्हयनो म्हणलें काय ना फूल ऑफ सरप्रायजीस म्हणू शकता आमी. कित्याक एक उत्सव येता दुसरो उत्सव येता कितें कितें चालूच आसता आणि अशाच ह्याच वेळाचेर आमचो हो स्पेशल एपिसोड श्रावण स्पेशल. ताका लागून आमची जी पयलो रावंड आसा फुगड्यांचो रावंड, ह्या रावंडची स्पर्धकां आमी हांगा पळया. फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. स्पर्धक तयार आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकता कितली सुंदर हांगासर न्हेसून आयल्यान ती. आजच्या प्रश्नाक आमी सुरवात करुया. पयलो प्रश्न, रामायणान रावणान सीतेचें अपहरण खंयच्या वनात केल्लें. अशोकानात दोन रावणा. खंयच्यान अपहरण केल्लें दवरलेलें अशोक वनान. किडनॅप खंयच्यान केल्लें. किंड्या रानात गेले नव्हते तिघय हय तेच गे रान खंयचें कितें त्या रानातून त्यांनी वरान अशोकानात दोन. हय गे पण ते रानान खंयच्या रानांतल्यान व्हेल्लें तेका अशोक वनान. भिक्षा घाल म्हणा रावण येलो न्हू. हय गे रावण आयलो भिक्षा मागली सगळें जालें तिका उखल्ली तिका व्हेली. खंयच्यान व्हेली तिका. आं ओके आनी कोण आसा. अशोकवन. अशोकवन तिणें सांगून स्टोरी सगळी जाली. दंडके अरण्य. त्रास काडून आयले खरें पण उत्तर चुकले. ओके हाजें उत्तर तुमकां जर येता जाल्यार जेन्ना आमचो प्रोग्राम रिले जातलो युट्यूबाचेर येतलो तेन्ना तुमी उत्तर कॉमेंट्सांनी दिवपाचें आनी हो प्रायज तुमकां घेवपाचो. ओके हेचें उत्तर आतां दिवचें ना. फुडलो प्रश्न, कृष्णान गोवर्धन पर्वत उबारिल्लो तो लोकांचें संरक्षण कोणा पासून करपाक उबारिल्लो. पावसा पासून. पावसा पासून पण तें नांव आसा तें कोणाच्या हेतूंतल्यान तें. इंद्रदेवा पासून. सारकें उत्तर इंद्रदेवा पासून. मोठ्यान ताळयो न्ही. रसिकान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचें फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. विष्णूच्या वामन अवतारान तेणें कितली पावलां घातिल्ली. 2 पावलां. 9 पावलां. 7. इतली न्ही गो इतली खंय घातिल्ली 9 7 बी. 3 घातले. 3 घातिल्ली. सारकें उत्तर 3. मोठ्यान ताळयो न्ही. तुलसी गावस हाणें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. नारद मुनी हे कोणाचे पुत्र. ब्रह्मदेवाचा पुत्र. सारकें उत्तर. अमितान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. गंगा देवीक पृथ्वीचेर हाडपाक कोणें तपश्चर्या केल्ली अशें मानतात. महादेव. भगीरथ. सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो न्ही. शुभांगीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पूण तो रावंड घेवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा.
पळोवया जेवण कशें करता तें. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना आनी विनराक मेळटले कितें पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितल्या जाणां आसात जी पंचामृताचे प्रोडक्ट्स वापरतात? सगळे वापरतात? अरे वा. आता पळय पंचामृता सगळी घराघरांनी गांवांनी सगळ्याक पावला. ओके सिद्धी तुजो टायम सुरू जाता आतां. सगळ्यांक लास्ट पावलाय. पयस रावता? लागींच रावता. इतले लेट पावले? मातसो लेट जालो. कित्याक गो न्हेसपाक टायम लागलो? हय. सुरू जाता आतां. तूं लागीत रावता हांगासर? लागीं रावता. आनी कशें आयले चलून? चलोन आयले. पावस लागूना? लागलो. सत्री हाडल्या? सत्री हाडल्या. खंय गो भायर दवरल्या? तेच्या भुरायला तेच्या भुरायला आसा. खंय गो छत्री आगो तेच्या भुरायलाय. सत्रेचेर शिकला. नवीन घेतल्या कितें गो सत्री? त्याच्या वर आयले. नवीन घेतल्या कितें सत्री? नवीन घेतल्या. खंय बाजारांतल्या? बाजारांतल्या. खंयच्या म्हापशा? साखळे. साखळे बाजार तुमचो? साखळे बाजार? साखळे बाजार. आनी म्हापशा वचना केन्ना शुक्राच्या बाजाराक बी? म्हापशा वयता. आनी श्रावण म्हयन्याची तयारी जाली मगो सगळी? जाले. आनी चवथ कितले दीस? 5 दीस? 5 दीस. आनी सगळें काम तूच करता घरांत? हांवूच करता. आनी सासू बी आसा मगो? ना. बरें खेळटाले. खूब बरें खेळटाले आनी खूब प्रॅक्टीस करून आयला. ओके प्रियंका तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रियंका साडीचो कलर बरो दिसता मगो. थँक्यू. कोण हाडल्या? घोवान हाडल्या साडी? गोवान हाडल्या. आनी शिवून घेतल्या ही? शिवून घेतल्या. हांगा हा टेलर? आमच्या घरा कडेन. थंय खंय रावता गो तूं? आईगेर शिवपाक दिल्ली. तुका येना टेलरींग बी काय? म्हाका येयना. ओके रश्मी तुजो टायम सुरू जाता आतां. रश्मी आयले घर खंय? सावड्ड्या. सावड्ड्या. हांगासर कशें पावले? लव मॅरेज काय अरेंज? लव मॅरेज. लव मॅरेज. इतलो पयस येयलो गो सोदपाक सावड्ड्या? आं कामाक वता? कामाक वता. खंय गो हांगा लागीं? ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा साकून कशें येता मागीर? बसीन. बसीन. आनी गाडी बी चलयना? चलयता. उपास हे करता श्रावणान? धरता उपास. कितले गो? सगळेच उपास? फूल म्हयनो शिवराक? शेनवार मंगळार आयतार. शिवराक तूं? फूल म्हयनो शिवराक. नुस्तें खायना? हरशीं आवडटा नुस्तें खावपाक? नुस्तें खावपाक आवडटा हरशीं? आवडटा. आनी तेन्ना सोडटा सगळें मागीर? जाता गो खायना ते दिसान. ओके अंजली तुजो टायम सुरू जाता आतां. अंजली सगळें आवडटा तें पळोवन बरें दिसलें न्ही? हय. ओके सुवर्णा तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुवर्णा कामाक वता? घरा. ओके सुनीता तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुनीता कशें आसा गो? बरें. आं तूं जॉबाक वयता? वयता. खंय गो? हांगा. लागींच? हय. ओके प्रितम तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रितम ब्लावज बरें दिसता मगो रेडीमेड ते? रेडीमेड. तूं शिविना कपडे बी? शिवता. लोकांची ऑर्डरी घेता? घेता. खूब येता? सगळीं फ्रेंडां तुजी हांगासर? थोडी थोडी येता. आनी कितें करपाक आवडटा तुका हॉबीज? डान्स करपाक येता? हय. ओके शुभांगी तुजो टायम सुरू जाता आतां. शुभांगी टेन्शन येयलें न्ही मातशें? येयले. केन्ना कार्यक्रम पळयला मगो? पयला. प्रॅक्टीस केल्ले केन्ना कभी कभी ना? प्रॅक्टीस करूंक ना. ओके राधिका तुजो टायम सुरू जाता आतां. राधिका पार्लरांतल्यान येयला कितें गो? हय. ओके अमिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. अमिता सारकें एक्टीव न्ही तूं? हो. ओके पूनम तुजो टायम सुरू जाता आतां. पूनम कशें आसा गो? बरें आसा. तूं सारकें एक्टीव काय एक्टीव ना? मातशें काम मातशें करता? करता.
डान्स बी करपाक आवडटा दिसता. आवडटा. नेक्स्ट राउंडान घेतले मगो बाळ. पळोवया कित्याक टेन्शन आयलें. मातशें दिसता खूब न्ही. मातशें मातशें म्हणजे करता मग काम करा. करता खूब पडटा काम. पडटा. आनी घरान कोण कोण आसा तर? जॉयंट फॅमिली. जॉयंट. आनी श्रावणान कितें सारकें कडक श्रावण? धरता. तूं धरता? हां धरता. धरता. कितें धरता गो? श्रावण. श्रावण मगो. ओके. आनी साडी खंयच्यान घेतली? खंय गेल्ले शॉपिंगेक? म्हापसा. म्हापसा. बेळगांवा बी वचना? वयता. तूं वता एकटें काय फॅमिली वता? फॅमिली. आतां चवथी कडेन वतले मग शॉपिंग करपाक? वयतले. सगळी शॉपिंग चवथी कशी बेळगांवूच काय म्हापसा? बेळगांव करता. तुजें आयलें घर खंय? सरवणा. सरवणा. आनी लव मॅरेज? लव मॅरेज. बरी प्रॅक्टीस केला आणि विनर आमकां हांगासर मेळटात. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता पूनम गांवस आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसात आणि हो रायस तांकां दिवचो आणि मोठ्यान ताळयो न्हू पूनमा खातीर. ओके पूनम, बासमती रायस केन्ना वापरला पंचामृताचो? वापरला हांवें. तुमी बी सगळीं जाणां वापरा. बरो येता हो पंचामृत रायस. कित्या खातीर बरो दिसलो तुका? खावपाकूय बरो आसा आनी बरो घमघमीत वासूय येता त्या तांदळाचो. वास येता. सो सगल्यांक रिक्वेस्ट आहा. आयच्या भागातलो डान्स राउंड खेळच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसा डान्स राउंड.
डान्स राउंडाक आमी सुरवात करता. डान्स राउंडची पार्टिसिपंटूय तयार आसा आणि जी बेस्ट डान्स करतली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. तशेंच बाकीच्या पार्टिसिपंटाक मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. रेडी? सगळ्यांक पयलीं आमच्या सगळ्या स्पर्धकां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. खूप सुंदर डान्स सगळ्यांनी केला आणि आमकां बऱ्यापैकी एंटरटेन केला. सो डान्स राउंडचो सेकंड प्राइज वता सिद्धी हेका. मोठ्यान ताळयो जावनी सिद्धी खातीर. रिक्वेस्ट करता गौरीश नायक हांच्यांनी पंचामृताचो स्पेशल प्राइज ताका दिवचो. ओके, मोठ्यान ताळयो जावनी सिद्धी खातीर. थँक्यू. डान्स राउंडचे विनर येता ईशा गावस आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. तशेंच सगळ्या स्पर्धकांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. ओके, सो आमचो डान्स राउंड हांगा सोंपता. फुडले राउंड आनीकूय आसा पण ताच्या पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आणि हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. पंचामृता स्पेशल राउंड खेळपाक आमी सगळीं तयार आसा. समोर आमचे पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसा. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता. अरे ए ना ना खंय गे सारकें घाल. आज बरी खेळी बॅच. अरे समृद्धी राणे आता आमचे पंचामृता स्पेशल राउंडची विनर. ताका मेळटा हो पंचामृता जॅगरी पावडर. कॉंग्रॅच्युलेशन. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसा चक दे राउंड. आणि ह्या राउंडचे विनराक मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान हो अंजली डोसा तवा. पार्टिसिपंट तयार सो खेळ खेळपाक. खेळ सारको सोंपो आसा.
पार्टिसिपंटांक दितले आमी पेपर कप्स तुमकां करपाक जाय इतले हांगासर येवपाक जाय ह्या टेबलाचेर कप्स उडोवपाक जाय पण कप जेन्ना उलटे पडटा तोच पॉयंट आमी कन्सिडर करतली ओके यो स्टार्ट करूया तुजे पासून कोण येता स्पिन करता ना ओके नेक्स्ट स्टार्ट रेडी ओके एक पॉइंट हो एक टाईतलो नका एक वाईट आणि एक उडे ग ओके रेडी शेवटचे पार्टिसिपंट ओके शेवटचे पार्टिसिपंट आणि दोघांमध्ये टाय झाला सुजाता आणि स्मिता मध्ये टाय झाला दोघांक एक एक पॉइंट मिळा अरे आता उलटे पडले ये क्या हो रहा है इजी खेलनी गेम चक दे राऊंडचे विनर आता सुजाता गावस आणि तेका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा रिक्वेस्ट करता आमचे प्रुडंटचे रिपोर्टर कल्पेश गावस आणि त्याच्या बरोबर प्राजक्ता जाणे हांगा सगळे अरेंज करून दिल्ले आमकां दोगांय कडेन की तांणी आमच्या आजच्या विनराक हो प्रायज दिवचो सासऱ्याची पायरी गे कधी मजला सुटे ना गे कधी मजला सुटे ना पुण्याचं आई बाप गे कधी मजला भेटे ना गे कधी मजला भेटे ना सासऱ्याची पायरी गे कधी मजला सुटे ना गे कधी मजला सुटे ना पुंडलिका बंधू माझो गे कधी मजला भेटे ना गे कधी मजला भेटे ना चंदनचा बाई पट चंदनचा बाई पट पाट तिरकोसा ग बाई कातियाला तिरकोसा कातियाला त्यावर बैसाले ग बाई गुरु बाबा बैसाले गुरु बाबा माझ्या घेतली ग बाई मांडीवारी घेताली मांडीवारी विद्या शिकायली ग बाई नाना पारी शिकायली
पूजा करी बाबा माझा पूजा करी बाबा सारखा ग बाई माझा मावा देवाच्या देऊळात कोणी पूजिले ग बाई दतेरी देवी आई माझी पूजा करी आई सारखी ग बाई माझी माया मोल्ले गुळे न्यू कॉलनी हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा कल्पेश गांवस हांकां, तशेंच प्राजक्ता हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी आज ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली आमी तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा परत घ्या ती मदीं येयली. मदीं वचनाका हां, कोण मदीं येवं नाका. हां राव गो, सगळीं बसलीन गो. दुखले गो पांय रोकडे. हे राव रे, पण आमची तो सेकंड मरे काय थर्ड वो ब्रेक. मोल्या गुळे ह्या गांवांत घेतिल्लो. मोल्ले गुळे ह्या राव म्हणटा जरा अशें न्ही, हटके. अरे बस अशें करपाचें, हटके व्हडलें ना. पण हांव जरा म्हणटलें, तुमी सगळ्यांनी हटके म्हणपाचें. जरा खंय गो हात, खंय गो बस घ्या. व्हडल्या ना, व्हडल्यान